उपकारार्थं कोटा आम्ही कायम. प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू. बोट्याचो तुका बोसोन कोरता, आखे पृथ्वीर तुझी कीर्ती आसता. सगळी रचना तुझी स्तुती गायता. प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू, प्रभू येशू आमच्या प्रभू येशू. प्रभू येशू. पवित्र पुस्तकान परतून परतून तूं आमकां उलो मारताय. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन म्हजीशी येयात. हे सकाळी दुनिया नव्यान ल्हान भुरग्या भाशेन तुजेशी आमी आयले. आमकां स्विकार कर. ह्या पवित्र संस्कारांत तूं खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता. आनी सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन आमची मान खोल बागावन तुका आमच्या सोम्याक, आमच्या सडवडणाराक आमी परनिपाट आनी नमस्कार करता. Just like a child who trusts his father dear, and who delight to feel his presence near. Just like a child who learns how to love, and whose heart is never proud. Here I come. Just like a child. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन ह्या वेळार जेजू मुखार रावता. नवी सकाळ, नवो दीस, नवी बेसांवां, नव्यो मांडण्यो. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन उक्त्या मनाचो आसा. Who has no doubt, whose heart is never proud. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन जायत जाल्यार सर्गीच्या राशान भितर सरतलो. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन तुजें मन काळीज जायना जाल्यार तूं सर्गीच्या राज्यान भितर सरचोच न्हय म्हूण हांव तुका सांगता.
ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याचें मन काळीज फकत आपल्या आवय बापायक पाती येता. ल्हान सुपुल्लें भुरगें फकत आपणाचेर पाती येना, आपणाच्या बळाचेर पाती येना. आवयचो हात, बापायचो हात ताका भोव गरजेचो. वडिलांचो हात ताका भोव गरजेचो. Come, just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. ल्हान सुपुल्लें भुरगें आपल्या आवयचें मुखामोड पळोवन खुशाल जाता. ल्हान सुपुल्लें भुरगें आपल्या वळखीच्यांक पळोवन मुरगोडटा. ल्हान सुपुल्लें भुरगें हांसता, आमुरगेंच हांसता, पळोवन बरें दिसता. पळयतल्याची दूख पासून पयस जाता. ल्हान सुपुल्लें भुरगें सदांच खुशाल, सदांच उठ्ठे, कितें तरी नवें करूंक सोदता. पयली फावटी ह्या संवसारांत आयला, वाडटा आसतना कितें तरी नवें करूंक सोदता. Come just like a child. Be happy. Do something new. Learn something new. तो कितें शिकताय? तुका खुशाल जावपाचें कारण कितें? कोणाचें मुखामोड पळयल्यार तूं खुशाल जातलें? जेजू सुरगुंडार येता, ताका घेवन खुशाल जा. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. ल्हान सुपुल्लें भुरगें उलोवंक नको, मागूंक नको. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याक दूखय जाता, भूक लागता, किमसां घास मारता. ल्हान सुपुल्लें भुरगें आपणाक भायल्यान जाता जाल्यार सांगूंक नकळो, आसा थंयच सगळें करता. सांगूंक उतरां कळना देखून रडटा. आपल्या रडण्या वरवीं आपलो संदेश दिता. जी आवय बापूय समजता कितें भाशेन भुरग्याचें वेगवेगळे तरेचें रडणें आवय उतरां नासतना समजता. रड, कोर आवाज देवा मुखार, कोर आवाज तुज्या सुडवंडरा मुखार. तो समजता ह्या संवसारांतल्यो सगळ्यो शक्त्यो बड्यो समजच्यो ना, पूण तो समजता. यो ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन तुज्या देवाशी, ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन
तुझ्या सोडवणाराशी यो. Come to him just like a child. He understands. He listens to you. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. ल्हान सुपुल्ले भुरगीं मागूंक नकळो आनी तें मागिना तेन्ना पासून आवय जाणा कितें दिवंक जाय भुरग्याक, केन्ना दिवंक जाय भुरग्याक. आपले भुरगें पडलें जाल्यार आवय धांवता, बापूय धांवता. पयस न्हय पूण भुरग्या वाटेन ताका परतून वयर काडून ताका 2 आपुरबायेचीं उतरां म्हणून ताका घोटाय दिवं. सांगनासतना उलयनासतना आवय बापूय समजता. ह्याच पासत जेजूचो सोडवणाराचो उलो ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन म्हजेशी यो. Come to me just like a child. Be that child now. ह्या वेळार ते भुरगे जाव. तुझ्या सोडवणाराक पडे हो पवित्र संस्कारान. No words. तुझी चिंतना आनी आवडे पासून तो जाणा म्हणटच तुवें सांगूंक गरज ना. जस्ट लायक अ चायल्ड, बी देयर, लूक ॲट हिम. Just like a child, if you don't know what to say, what to ask, if you don't know what is troubling you, and if you are troubled, cry. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come, oh Lord. Here I come just like a child. Here I come. Like a child, here I come.
हेच ल्हान भुरग्याचें मन आनी धाडीस घेवन मिसाचे भेटेन भाग घेवंक तयार जावे. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन खुशाल जाव हे मिसाचे भेटेन. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन त्रास जातात जाल्यार रोड ह्या मिसान. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन तुज्या देवाचेर हात येवन राव ह्या मिसान. ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन जस्ट बी देयर फॉर मास. तरी आसतना सगळीं तुजी इंतेसांवां ह्या वेळार मिसाचे पेटेन उबार. खेरीत भाशेन सगळ्या भुरग्यां पासत मागली. आयज जायतीं भुरगीं कोश्टवता. ह्या संवसारांतल्यो वेगवेगळे तरेच्यो ताळण्यो ह्या भुरग्यांक आयज खाला उडयत आसा. आयज जायतीं भुरगीं एकामेकाचेर आड वचपाक लागलेलीं आसा. इस्कॉलांनी कॉलेजींनी आयज जायत्या भुरग्यांचेर बोगलाटां पडलेलीं आसा. इनोसेंट आसात तांचेर खेरीत भाशेन आयज जायतीं भुरगीं नाडबुदी करूंक शिकलेलीं आसा. संवसाराचो किडो तांकां गिरासता. सगल्या भुरग्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटीन आमी देवा मुखार हाडुया. आमच्या सोडवणदारा मुखार हाडुया. आमचेशी येवन बाळूक कसो तयार जाता काय जेजू मुखार हाडुया. धाकटुल्या भुरग्यांक मुजेची येवली स्वर्गेच्या राज्यांत असल्याक जागो. धाकटुले भुरगे तुमी नाजाशा. स्वर्गेच्या राज्यांत तुमकां नासुआ. स्वर्गेचें राज्य तुमचें देवाच्या भुरग्यांचें. स्वर्गेचें राज्य तुमचें देवाच्या स्वर्गेच्या राज्यांत सगळ्यांक व्हडलो नोयसांचो शाणो तुझे भुरगे. धाकटुल्या भुरग्यांक भुरगे भाग्यशाली. तोर
Stumi, mój Pasie Tobie, Surgicie raczą Devacha Puryaci, Surgicie raczą Devacha Puryaci, Surgicie raczą Devacha Puryaci, Surgicie raczą Devacha Puryaci. Amen. Soboli, Gesù alzò corda, accettato corda, amcamenetto cheta, Gesù alza, duce soci, Amieta, tuझे बेसा हमका माता तुझे वेंगे हमें लिपा तुझे सोची नावुन नावुन Amieta, तुझे बेसा हमका माता तुझे वेंगे हमें लिपा. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी आयचे मिसाची भेटीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता रॉकी रॉड्रिगीस. आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वासून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता सोपून गेल्ल्या मानू डायस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशें आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयता जॉन डिसोजा आनी इयन, तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सेंट झेवियर्स एकेडमी ओल्ड गोवा स्पेशल चिल्ड्रन जे आसात ती आपलो एन्युअल डे मनयतात. खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांची निगा घेतल्यांक तांकां शिकयतल्यांक देवान जायते कुरपेन भरूंक तांचेय पासत आयज आमी मागुया. आयज भावार्थ्याची दिवटी पेटयता देवसुआ कॅविन द सिल्वा आनी फामील, दाबोली मानुएल लुकस आनी फामील. ह्या फामिलीचेर भावार्थाचो आशिर्वाद देवान घालूंक तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो भोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आज पवित्र सभा बागयोंत लुसियाचो उगडास करता. ती जावन आसा आंकवार आनी रॉक साक्षीन पवित्र सभे खातीर आनी भोग करून जेसू खातीर आपूण आपलें आंकवारपण सांबाळून किरीत भाशेन निर्मळपणान जेसू गोवाय दिवन रॉक साक्षी कशी मेली. अशे दिसाक तिचे विनोदेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परिवांट घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदयता देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून थोरान सारून वायट धर्मान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया.
देवा सासणाच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितांत आनी रोग साक्षिणीच्या दिरादीक मोरनान बागयुंत लुसी प्रकाश बरी दिवटी जावंक पावली. सर बरेपण प्रामाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावन आनी एक दीस बागयुंत लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सासणीक उजवाडांत आमी तुका भोगूंक पावूं वो आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरेस्पोर तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सुरेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार एके नदये भाशेन तुजी कुशलकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारां भाशेन तुजें प्रामाणीकपण. रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी सोसूत. तुजें नांव म्हजें सोशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नाश केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उतून म्हणुया. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सोरेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो नियालीत आसा. जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पावत्या वाडाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफल. जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नुस्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. तें कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सोरेस्पोर राखता पूण नुस्त्यांची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब. सोरेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उडकार. Sorvespora, sorves, सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात. तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांची उरपुंजी कोडे उलोवन जेसून म्हळें, हे सोस्ती कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलां आनी तुमी नाचली नात. आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां पुरी ही सोसोत. तो जुवांव जेवण
तशें पिवण चाकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवन आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, दोन वसुंदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी निजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू आमचे विशीं एक विलाप सोडटा. संस्था ही सोसोत कसली? आमी तर एक बरी सोसोत जाल्यार, आमी तर जेजूची पाटलाव जाल्यार आमी तो सांगता तें करूंक रुजू जातली. पूण जायते फावटी गुळे आमच्या जिवितांत आमी हें करूंक तयार आसना. तो सांगता ते भाशेन आमी आमच्याच वाद्याची जातात. जायते फावटी आमकां दिसता ते भाशेन संवसारांत वस्तू आसात त्यो चलूंक जाय अशें आमकां दिसता. आमच्या मना प्रमाणे तेन्ना त्यो जायनात. आमी बाबा भयणीनो त्यो कितेंय ना कितें उपाय घेवन त्यो करूंक सोदता. आमच्या मना प्रमाणे त्यो चलना तेन्ना आमी गुणगुणटा. आयच्या दिसाक आमकां कांय बरें उदाहरण जेजू दिता. ही सोंसोत कोणाक म्हूण हांवें सोर करची? मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी गायले आनी तुमी नाचले नात, आमी विलापले आनी तुमी रडले नात अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी. आनी हें बाबा भयणीनो चिखलेच्या फिरगोसकारांक लागू जाता. कितल्यो बऱ्यो वस्तू आमचे गरजेन जातात, कितल्यो मांडावळी आमी करता, कितले तरी आमी आमचे फिरगोजेन कार्यक्रम करता. सगळें ओमत्या कोडशाक उदक, लोकांक आपयत, उलो मारीत, लोक आपल्या वाद्याचो, लोकांक सांगीत अशें करुया, लोक आपलीं रेजावां दिता. लोकांक तर कितेंय बरें करूंक आमी कार्यक्रम काडीत, ताच्या ह्या कार्यक्रमाक लोक आजीच जायना ना म्हूण कसली आपली उमेद दाखयना. नाका लागून जेजू म्हणटा कसली म्हणी पोरसां कोणाक म्हूण हांवें सोर करची, कित्याक आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचले नात, आमी विलापले आनी तुमी रोडली नात. कितली बोबाड मार, कितलेंय तुमच्या मनान घाल, कितलेंय तुमकां सांग, हो तें ओमत्या कोडशाक उदक. लोक आपलें पयलें सांगता, ओ हे भाशेन करूंक जातलें, मातशें तो तातूंत फुकट दिलें तरी आसतना लोक येना. बरे तरेन पयशे काडले म्हणटात, कितेंय तर केलें पयशांचें उलयतात म्हणटात. कितें करपाचें? जायते फावटी आमच्या मनान प्रश्न, एक गवडी कशे प्रश्न पडटा, कितें करपाचें पोरजेक? आनी आयचीं उतरां आमकांय बुजवण दिता. काय बरें जेजू म्हणटा हे संस्थेक कोणाक म्हूण आमी सोर करची? आमी गायलें आनी तुमी नाचली नात, आमी विरापले आनी तुमी रोडली नात. जशें आज उद्गाराच्या हांगासर गायनाक जाला ते भाशेन घुसपा गुंदोड, खंयचो उद्गार घेवचो येना, घुसपोलें, दिलो एक इंट्रो, दिलो दुसरे भाशेन पोरजेन गायलो, ते भाशेन आमचें मन. कितेंय तर आमचो गवडी सांगता जाल्यार आमचें मन उगडापें आसूंक जाय. आमी आडगा नाडगा वो दुसरे भाशेन मन घेवन वेचे न्हय. एक पवित्र सभा तर बरे भाशेन घोड जातली, पवित्र सभा तर वाडटली, पवित्र सभा तर एकवटान जियेतली. आमचें मन गवड्या बरोबर आसूंक गरजेचें. जायते वस्तू आमचो पाद्विगार आमचे सभें करूंक वावुरता, जायते वस्तू आमकां तो सांगता, जायते मना प्रमाणे पवित्र सभेच्या मना प्रमाणे आमी करचें म्हूण तो आपलें मन थारायता. वर्सा आपलें चिंता, कोण म्हणटा वेळ ना, कोण म्हणटा ऑफिसान वचूंक जाय, कोण म्हणटा आपल्या भुरग्यांक ट्युशन आसा, कोण म्हणटा भुरग्यांक आनीक दुसरे एक्स्ट्रा क्लासीस आसात. खंय म्हूण आमी वयचें, कोणाक म्हूण सांगचें, कोणाशी आमी वाजोवचें आनी कोण नाचतलो, कोणाशी आमी रडचें, कोण विलापतलो. हो
जेजू आज प्रश्न करता तो आमकां लागू जाता. तर आमी आमचे जिविता वयर नियाडुया. आमी हे फिरगोचेन जियेता जाल्यार खरेंच गूण ह्या सांगाता फिरगोस उदीक जिवाड करूंक सफोड करूंक आमी वावुरता काय. वो आमकां अशें आसा जेजूच्याय काळार जेजूकूय तशेंच म्हणलेलें. वो आसा पोटयो आनी बेबदो. वो आसा सोरो पियेता तसलो, दोन वसुंदार आनी नागोवण्या बरोबर बसता तसलो. कुडीक जायते जाणां तुमी म्हणटली फादराचें कितें. तो सगळें एक्टिविस्ट करता, सगल्यो आमकां तो मिसोड जावंक सांगता. आमकां वेळ ना अशें कुडीक आमी निभा दिता काय. आमचें मन खरेंच पवित्र सभा सांगता ते शिकोवणे प्रमाणे आमी एकवटान जिवन उदीक आनी उदीक पवित्र सभेक मानता ते भाशेन आमच्या गवड्या सांगाता आमी जिवाड आनी सफोड जावंक वावुरता. हो प्रश्न आज आमकां करुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. आपल्या मनाक अनुकूल आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊन. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कोर. लुसी तुजे भक्तिनीचें काडीस तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काडसां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अंतरेकून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमचीं काडसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लुसी तुजे रोग साक्षिणीक जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत वारोवन तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोट सुपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सुर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी
ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणांची कास तुका समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनः शिवणपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धनी पडूं दिवं नाका पूण वायटान. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवे. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेजू आमची वाट सरळ करूंक घुस्पलोल्यांक उदीक मारूंक दाखोवंक आमकां ह्या संवसारांत आयला. ताच्या जेवणाक
आपोयल्यान ती सगली आमी सुभागी. तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu म्हाका तुजी सुखे सोमीत कशें उरलो म्हज्या दिव्या बोलविसलेचें योगाचो रूप बरो बेशें म्हज्या दिव्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा लुसी तुझे बाग्योंत रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नान जैतिवोन तुवें केली. आमी सिवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवोन कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया G16 पेज नंबर 106. G16.
Amen.